जेजू वंदन तुका लिपोन रावला साक्रामेंता दाखोवन आसा पुण्या रूपा लिपोन रावला साक्रामेंता दाखोवन आसा जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वारी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका जिने पयना सांगात दिताय कष्टांवारा साबण व्हरताय जिने पयना सांगात दिताय कष्टांवारा साबण व्हरताय स्वादी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वारी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका दिवो जाता अज्ञान तू जाणवाय दिताय अंतरांत दिवो जाताय अज्ञानांत जाणवाय दिताय स्वादी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 दुर्लभ जेजू स्वादीक जेजू पवित्र एवकरिस्तान उंड्यार रूपार हजर आसा ताचें हजरपण वळखून घेवया तकली बागोवन ताका आमी नमस्कार करुया नमस्कार करुया नमस्कार करुया नमस्कार करुया पवित्र एवकरिस्तांत उंड्या रूपार करोस हजर आसच्या मोगाळा स्वादीक जेजू आमी सर्व हांगासर आसा तुवें आमकां आज हांगासर आपयलां तुज्या पांयां दळां हांगासर दिमी घालूंक तुवें आमकां आपयलां सर आमची राटावळी सर आमचीं कामां थोडो वेळ पयस दवरून तुज्या ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिमी आनी आमी सरपडून आसा मोगाळा स्वादीक जेजू मोगाळा दुर्लभ जेजू तूं आमकां पळोवन आसाय आमी तुका पळोवन आसा तुवें आमकां ही सगळी पृथ्वी आमच्या हातान दिल्याय ह्या म्हयन्यांत आमकां बरो पावस तुवें दिलाय
आज ह्या प्रत्ये विशयांत आमच्या प्रकृती विशयांत आमी नियाळ करता. तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या प्रकृती खातीर तुका आमी दिनवासता. आमकां सर्वांकी बरें वातावरण, बरो हावो, बरो पावस, तशेंच बरें काण तुवें दिवन सांबाळ वेल्ल्याक मुगाळा स्वादीक जेजू तुका आमी अर्गां दिता. तूं आमचो देव, तूं आमचो धनी म्हूण वळखता. सगळ्या सृश्टेचो धनी तूं, आमचो धनी तूं. आज आमी किरकोळ मनशां तुजे मुखार सरपुरान आसतना मुगाळा स्वादीक जेजू आमचेर तुजे दयाळ्याची दिश्ट घाल. हो संवसार, ही प्रकृती तुवें आमच्या पांयां तळा दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता आसतना हे प्रकृतीचो पोस करूंक आनी प्रकृती आमची म्हणलें बोगाप आमी घेवंक आनी आमारी फात प्रकृतीच्या राखणे विशयांत जतनायेन वेटां काडूंक तुजो आदार लाभय. पवित्र eucharisतांत उंड्या रुपार कोरोस हजारासच्या मोगाळा स्वादीक जेजू तुका जावं आराधन, तुका जावं होगळाप, तुका जावं मान, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तस्सो देव मनशा रुपार आयिल्लो, तस्सो देव ह्या उंड्यार आसचो आमकां पळोवन आसा. आमी ताचे मुखार आसा. ताचें आजरपण ह्या देव मंदिरांत आसा. तें आजरपण वळखून घेता आसतना मौनपणी आमच्या काळजाचे गुंडाळे येतावन थोड्यो घडयो ताका आमी आराधन करुया.
जेजो गोडशिता तुका जेजो आमचे संगे राव जेजो आमकां समाधान दी सगळे इसाया प्रवादी देवळांत देवाचें दर्शन देखता थंयसर गांवचें गीत पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरल्या ताच्या वैभवान तेंच दर्शन आमी त्याच देवाचें ह्या देव मंदिरान देखून आसा तसो आमचो देव ताणेंच सर्ग संवसार रचुल्लो ही सगळी पृथ्वे वयलें सगळें मनजाती रूग झाडां सूर्यो चंद्र नखेत्रां मनशाक ताणेंच रचलें ह्या देवाची स्तुती आमी करया तसो देव ताणें म्हणलें उजवाड जावं उजवाडा खातीर देवान सूर्यो चंद्र नखेत्रां रचलीं तसो दळबारांचो देव वैभवाचो देव आमचे मदेगांत हजर आसा ताका आमी ताचें आजारपण वळखत आसतना ताका नमस्कार करून आमी सांगाता गावया येया नमस्कार करुया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया तस्सो सर्वेस्पर देव पृथ्वे वयली हर एक रचना रचता पृथ्वे वयले रूग झाडां पृथ्वेंत आसची त्या दर्यांत आसली मासल्यो थंयसर पृथ्वेर आसच्यो मनजाती हें सगळें रचता ताका बरें दिसता तस्सो देव त्याच रचनाक राखता आनी सांबाळटा आनी तो देव खंयसर आसा तो देव आमचे मदेगांत आसा ताचें आजारपण वळखत आसतना त्याच देवाक आमी आराधन करुया नमस्कार करुया आनी आमी सांगता गावया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया सर्वेस्पर देव आपल्या सारक्या आनी स्वरुपाच्या मनशाक रचता मनशान एक सुर आसचें बरें न्ही म्हूण चिंता आनी आदांकूय एक सम सारकी सांगातीन येव दिता आनी देव हें सगळें पळयता सगळी आपली प्रकृती पळयता आपली सृश्टी पळयता ताका तें भोव बरें दिसता म्हणटा पवित्र पुस्तक तस्सो देव सगळी सृश्टी वयली सगळी जिव्यो मनशांक रचलेलो आमचे मदेगांत आज हजर आसा ताचें आजारपण वळखुया ताका आमी नमस्कार करून परत तेंच गीत गावया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया आमी सगळीं बसूया मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी हांगासर आसा प्रकृती विशयान नियाळ करूंक ह्याच म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा आमचे दियेसजींत लावदातो सी आयतार परिसर राखणेचो आयतार आमी आचरण केलो आनी ह्या दिसा परिसरा विशयान आमी नियाळ केलो पापा फ्रांसिसान थंयसर आमकां दिल्लो उलो आमी परिसराची राखण करीचे कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी जाणव परिसर कसो आसलेलो कसो जाला आनी परिसराची राखण करून ताचें जतन करीचें कित्याक म्हळ्यार हें परिसर आमचें सार्वजनीक घर आमकां आमचेंच म्हणलें घर आसा पूण सगळ्या जिव्यांक एक घर आसा आनी तेंच घर परिसर आनी आज परिसरा विशयांत आमी नियाळ करता परिसर आमकां थंयसर कितें दिता परिसराची सोबाय आमी सांगता परिसर कितलो सोबीत आनी ह्या दिसांनी ह्या पौशेल्या दिसांनी परिसर कितलो सोबायन आसा म्हूण आमी जाणा सगळी सृश्टी गिमाच्या दिसांनी थंयसर सुकून आसता एका तराचो
एक ड्राय म्हणलो एक अनुभव थंयसर आसा. पूण पावस येता आसतना प्रकृती कितली सोबीत दिसता, कितली बरी दिसता, त्या सोबायेन भरता. परिसर आमकां कितें आमच्या जिविताक गरजेचें दिसपडतो ग्रास दिता. आमी आमच्या दिसपडत्या जिविताक खावचें कारण खंयसरी आमच्या कारख्यान्यांत तयार जायना, बगार तें येवचें परिसरांत हांव. तशें म्हणटा आसतना परिसर कितें आमकां गरजेचें दिसपडटें, कितें आमकां जाय गरजेचें तें सगळें परिसर आमकां दिता. आनी परिसराक आमी कितें बाटीन दिवेत. परिसर आमकां साबार वस्तू दिता. पूण चडाव वचना आमी पळयता परिसर ह्या दिसांनी तो मेळ्ळें जाला वा मेळो जाला आनी अशें थंयसर साबार मनशांच्या त्या एका स्वार्थाक लागून थंयसर मेळ्ळेंपण थंयसर परिसरांत पळोवन आसा. आनी हें सगळें बरें करूंक आनी परिसर राखणे विशयांत आमची जबाबदारी समजूंक आनी हे परिसर आमी सदांच नितळ दवरूंक आनी परिसर जतन करूंक पापा फ्रांसीस आमकां आपयता. आमचें परिसर आमकां मोगाचें. आमचें परिसर आमकां ना जाल्यार आमकां सारको पावस ना. आमचें परिसर ताजें जतन आमी घेना जाल्यार आमकां हिंव ना. आमच्या परिसर जतन आमी घेना जाल्यार आमकां वत ना. तशें म्हळ्यार परिसराच्या राखणे विशयांत सदांच आमी हुस्को दवरिजे आनी अशें परिसराची जतन आमी करिजे म्हूण आमकां आज ह्या आराधना वेळार कळटा. तशें आसतना हे परिसर ही प्रकृती देवान रचल्ली. देवान कितलें बरें करून रचल्लें, पूण आज कशें जालां तें आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. ह्या परिसराच्या राखण्या विशयांत आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मेटां काडूंक आनी परिसर आमी सांबाळून दवरूंक आनी परिसरा विशयांत हुस्को दवरूंक आमी देवाची कृपा मागया. परिसर आमकां मोगाचो देखून हो मोगाचो परिसर देवान रचलेलो. देखून ह्या परिसरांत कितें सगळें आसा त्या विशयांत वर्णुचें तें गीत आतां आमी सांगता म्हणया. गायता काळीज म्हजें येसू मिया. तुमच्या विनवणी बुकांत पानांक 151 151. तुझी की जमसीतारा कसैतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वै रस्ना वाकंता तुका जमसीतारा कैता काळीज मोजे ये सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सास सोमिया घोडा वैभवा तुझ्या सारक्या सो मनशाक तुवें रचलो सर्गी भानान तुझ्या ताका पोसलाय पळक्या अंतरांत तुवें निवारलो अपरिमित मोगान तुवें ताका सांबाळलो मुक्ता काळीज मोजे सोमिया शोभा कृत्याची तुझ्या सर्व रसांत
सोमिया व्हडा वैभवान तुझ्या व्हडा वैभवान तुझ्या व्हडा वैभवान तुझ्या हो सोबीत सुंदर संसार चंद्र तारा सूर्यो प्रकृतींतलीं झाडां मनशाती ह्या विशयांत वाकणचें गीत आमी गायलें आनी देवाची ती अद्भुत महिमा आमी वर्णिली. पूण देवान रचता आसतना सगळें रचलें. 6 दिसांनी देवान संवसार रचलो, मनशाक रचलो. निमाणे दिसा ताणें म्हळें देवान हें सगळें पळयलें आनी ताका भोव बरें दिसलें. आतां देव आमचे मदेगांत आयल्यार ही प्रकृती हो परिसर पळोवन कितें म्हणत ताका कशें दिसात. वय जाप आमी दिवची जाल्यार देवाक हें सगळें पाड दिसलें म्हूण सांगीत. कित्याक म्हळ्यार देवान रचता आसतना कितलें बरें आसलें, पूण मनशान आपल्या स्वार्थाक लागून दारुणायेक लागून सांगत आसता आपल्या स्वंत फायद्या खातीर प्रकृतीचो नाश केला, प्रकृतीचें शोशण केलां. आनी ह्या खातीर आमची प्रकृती, आमचो परिसर, आमची भुमी अशी जाल्या. ह्या सर्वां खातीर आमी देवा लागचें बक्षाने भावूंक आसा. प्रकृतीचेर शोशण केल्ले खातीर देवा लागचें बक्षाने मागया. आमची जबाब बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. प्रकृतीचो नाश आमी केल्ल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. प्रकृतींतलें वारें मेळ्ळें केल्ल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. रूख झाडां कातरन आमी काडल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. रूख झाडां कातरल्या मारिफात्र पावस येना त्या बरें आमी केल्ल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. प्रकृतीचें शोशण आमी केल्ल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. प्रकृतीची आमची जबाबदारी आमी जाणा जायनातल्या खातीर बोगोस सोमिया आमकां बोगोस. वय सोमिया आमकां बोगोस. कित्याक प्रकृतीचें जतन आमी करची आसली, पूण प्रकृतीचें शोशण आमी केलां. ह्या सर्वां खातीर आमी जबाबदार. आमी सगळे मनशाकुळू ह्या खातीर जबाबदार. देवाची काकूळटांनी बक्षांनी ह्या खातीर आमी मागया. सगळ्या मनशाकुळाचेर आमी मागया आनी काकूळचो एक कण तेर्स आतां आमी कंतारान म्हणया. सर्व आमी दिमी घालन हात उबारन हो तेर्स आमी कंतारान म्हणया. सस्नाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या गुणाची आनी आमच्या सोन्या सोडून घरात जेजू क्रिस्ताची उडानी रग आत्मो आनी देवोन आमच्या पाखाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पाखाच्या पायी पोळा आसा. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पावसावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळटा. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पावसावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळटा. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पावसावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळटा. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पावसावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळटा. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पावसावा मारिफा
सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या कठीण कष्टांच्या आशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत येशूच्या हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता काकूटांची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा काकूटांची हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता काकूटांची उभी राहूया. देवाचे उतर आमी आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो, न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती ओंपिनात, लुविनात वा तोपयांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळापुणी सोडोवंक सकात. न्हेसना विशयां तुमी कित्याक कन करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानात वा वळिनात. तरी पूण हांव तुमकां सांगता, साल्मांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. बसची हां. मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रकृती विशयांत आज आमी आराधन करूंक सांगता आसा. प्रकृती, परिसर, आमी आमच्या भोवारी तांदूच आमी आसा आनी ताचे स्वाद, ताची सोबाय आमी साकून आसा. प्रकृती कशी आसली आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. उत्पत्ती पुस्तकाचो पयलो अध्याय आमी काडूंक गेल्यार थंयसर देव कितें रचता तो म्हणटा उजवाड जावं. थंयसर उजवाड जाता आनी हर एका दिसा तो सोबीत प्रकृती रचता. प्रकृतींतली जिव्यो सगळें रचता आनी सोव्या दिसा तो मनशाक रचता. तशें म्हळ्यार देव सगळी प्रकृती रचता. पूण वर्सां गेल्लें गेल्लें बरीच प्रकृतीचे उगम जाल्या उपरांत आमी आतां ह्या काळार आसा. आतां आमची प्रकृती कशी जाल्या.
आमी पळयता थोड्या वर्सां आदीं जर आमच्या मतीक येता जाल्यार आमच्या आंगाचे भोंवतणीचें वातावरण कशें आसलें वा परिसर कशें आसलें आमच्या मतीक आमी हाडल्या जाल्यार आमकां कळीत आसा हांगासर सडावो जावन गुडे दोंगर आसले जावयेत जायते रान आमकां थंयसर पळोवंक मेळटलें जावयेत आनी थंयसर तो रस्तो आमकां कांय बारीक आसलो जावयेत थोडी मात्र वाहनां थंयसर त्या रस्त्यार वेतालीं जावयेत आनी प्रकृतींत सडाव वचून आमकां गादे बेसाय पळोवंक मेळटे आसले आसयेत पूण आतां कितें जालां आतांच्या आधुनीकरण जाल्या उपरांत थंयसर अभिवृद्धीच्या नांवार कितें सगळें जालां तें आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर जायतीं घरां आयल्यान थोडीं घरां मात आसलीं तीं कोलवाचीं घरां नळ्याचीं घरां अप्रूप आसलेलीं पूण आतां सगळीं टॅरेसाचीं घरां आयल्यान जायतीं घरां आयल्यान जायतीं बिल्डिंगां कट्टोना आमकां पळोवंक मेळटात पयलीं ही पुराणांतलींच पूण आतां कितलीं कट्टोना आनी थंयसर आमकां तीं पळोवंक मेळटात आनी थोड्या वर्सां आदीं कांय दुसऱ्या गांवांत गेल्लो व्यक्ती हांगासर आयल्यार तो म्हणूंक आसा खंयसर वेचें म्हूण कळना खंयची वाट म्हूण कळना कित्याक म्हळ्यार सगळ्या अभिवृद्धीच्या नांवान थंयसर वाटच बदलल्या आनी ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या शहरांत वा दुसरे कडेन येता आसतना जायते कडेन रस्त्याचें काम जावन आसा आनी रस्त्याचें काम जाता आसतना आदीं आसलेल्या बरी कितें आमकां थंयसर आमी पळयलां तें आमकां थंयसर पळोवंक मेळना बगार आमी येता आसतना इतले बेगीन आमी पावल्या ओगी म्हूण आमी थोडे फावटी म्हणटा वा हाची रुपूच बदलल्या म्हूण आमी सांगता आदीं आसलेलें कितेंच आमकां थंयसर पळोवंक मेळना तें आमकां थंयसर समजता पूण ह्या अभिवृद्धीच्या नांवार कितें सगळें मारेकार जालां म्हूण आमी एक घडी चिंतून पळयवेत हर एका वर्सा वा पयलींच्या काळार आदींच्या काळार थंयसर जुनांत पावस येवचो आसलो आमी म्हणटले आमकां इस्कॉलान शिकयता आसतना जून जुलय ऑगस्ट आनी सप्टेंबर पावसाचे म्हयने म्हणटाले ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी हिंवाचे म्हयने म्हणटाले फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे ते दगीचे म्हयने वा वताचे म्हयने गिमाचे म्हयने म्हूण आमी म्हणटले पूण आतां सगळो संवसारच बदलला गिमांत ती पावस येता आनी पावसान ती आमकां वत पडटा आनी दग येता हिंवांत पयलें कठीण हिंव आसलेलें आतां हिंवांत ही आमकां थंयसर दग सुरू जाता फॅन घालून बसचें पडटा आदीं हिंवांत आमच्या घरांत आसलेलें तेल घट जातालें आमी तेल हाडून भायर दवरचें आसलें वताक कडोवन दी म्हूण सांगून पूण आतां तसलें हिंव नासना पयलीं हिंवांत हर एकल्याच्या घरा थंयसर एक वा दोन कांबोळ आसतालीं पूण आतां कांबोळ जाय जें म्हणूच ना कित्याक म्हळ्यार तितली दग थंयसर आसा जाल्यार थंयसर कांबोळ वचूं गरज ना पावस आयल्यार पावस आयलोच आनी आमी जाणा ह्या वर्सा जुनांत हांव हर एकलो पावसा राखो नासलो आनी मान्सून येता येता म्हूण सांगून सदां एक म्हयनो पर्यंत आमकां पावस नासलो पूण पावस आयलो उपरांत पावस आयल्या उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा तो पावस असो शिरान दारी वतलो गे सगळें कोडयाळ शहरच बुडोवन गेलें म्हूण आमी सांगयत तशें म्हळ्यार सगळें संवसार वा सगळें परिसरच बदलला आतां पावसाचे खंयचे म्हयने म्हूण सांगूंक जायना सकाळीं थोडे पडी आमकां पावस आसल्यार वा सकाळीं थोडे पडी आमकां हिंव आसल्यार दनपरां असलें वत आसा गे गिमांत वत पडल्यार पडटा सांजेर असलो पावस येता गे तो पावस येयल्या काळा बरी दिसता तशें म्हणटा आसतना एका दिसाच आमकां तिनूय काळ पळोवंक मेळटात सकाळीं जाल्यार चळीगाल दनपरां बेसिगेगाल आनी सांजेर मळेगाल तशें म्हळ्यार आतां सगळें चित्रणच बदललां सगळो परिसरच बदलला तशें आमकां भोगता पूण हें सगळें बदलूंक कारण कोण देवगी खंडीत जावन देव न्हय कित्याक म्हळ्यार देवान रस्तो आसतना हर एक काळ हर एक हावो हर एक परिसराचें कितें आसा सगळें देवान त्या त्या प्रमाणे देवान सेट केलां म्हूण आमी सांगीत पूण हें सगळें सेट केल्लें उलटा पलटा केल्लें कोणें मनशानच कित्याक म्हळ्यार मनीस हाका कारण एका वाटेन जायते रूख झाडां नाश जावन आसात अभिवृद्धीच्या नांवान मनशां स्वंत फायद्या खातीर कितें सगळें केलां साबार बिल्डिंगां उबारून आसात आनी तुमी सकाळीं थोडे फावटी पळयत आसतना साबार नाविलो आसात नाविलोंची बोबूच आयकता सकाळीं फुडें तांकां थंय रानांत खाण ना जालां थोडे फावटी ते वाग थोडे फावटी वा हस्ती थोडे फावटी गांवाक येतात गांवच्या मनशांची भेट करूंक न्हय
वा गांवचे मनशां कशीं आसात म्हूण पळोवंक न्हय. बघा तांकां थंयसर रानांत काडना, रानच ना, रान कातरून रान मस्त नाश जाला. मागीर रस्त्यांनी वागांनी ह्या नाविलून रावचें काय, तांकां थंयसर आसरो ना. आमकां थोडे फावटी व्हडलीं घरां बरे आसरे बांदता, पूण ह्या मनजातीचे आसरे आमी थंयसर काण सोडटा, तांचे आसरे आमी नाश करता. तशें म्हळ्यार तांणी उपरांत थंयसर रावन कितें करचें, ते गांवाक येवंक लागल्यात. आनी आमी म्हणटा हे पुरा भिरांकूळ मनजाती आमच्या गांवाक येवन पावल्यात. आनी हाका कारण कोण? वय कारण मनीसच. कित्याक म्हळ्यार जर मनशान रान नाश करनातले जाल्यार, रूख झाडां कातरनातली जाल्यार तांच्या टाऱ्यार तीन सास्ती आसली, ती खंडी जावन आमच्या शहराक येते नातली. पूण आमच्या गांवाक आयल्यात म्हळ्यार तांचो आसरो आमी नाश केला म्हण अर्थ. अशें विविध तरान मनशान प्रकृतीचें शोशण केलां आनी अशें थंयसर प्रकृतीचेर थंयसर अधिकार चलयला. देवान म्हणलें तें वाक्य, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वेचेर तुमी अधिकार चलया. देवान सांगलें इतलेंच, पृथ्वेचेर अधिकार चलयत आसतना कसलो अधिकार चलयचे? देवान तसलो अधिकार चलोवंक ना. पगार मनशान तो चड अधिकार चलयला आनी अधिकार चलयलो चड जाला म्हणल्यार आमकां भोगता. अशें आसतना अधिकार चलयल्या मारी फात्र, अधिकाराचो दुरुपयोग केल्ल्या मारी फात्र सबार थंयसर मनजाती नाश जाल्यात आनी रूख झाडां नाश जावं पावल्यात. ल्हान आसतना थोडे फावटी मेळच्यो मासल्यो, थोडे मनजाती, थोडीं झाडां आतां ना जाल्यात, ती पळोवंकच मेळना. कित्या खातीर? तसलें सगळें मनशान ताचेर अधिकार चलोवन ते नाश केल्यात. आनी ह्या प्रकृतीचेर मनशान अधिकार चलया मारी फात्र सबार तरांच्या बऱ्या वस्तूंतल्यान आमी वंचीत जाल्या म्हूण आमी सांगेत. आनी हाका कारण मनीसच, मनशाची दुराशा, मनशान आपल्या फायद्या खातीर करचें हें सगळें थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी देवान कितें बरें केल्लें तें मनीस पाड करनासा. पूण आनी एका वाटेन आमकां पळोवंक मेळटा परिसराच्या राखणे खातीर थंयसर एक बोब. कित्याक म्हळ्यार परिसराचेच नाश करून गेल्यार मुखल्या थोड्या वर्सांनी आमच्या भुरग्यांनी वा मुखल्या पिळगेन थंयसर वागाक फकत पिक्चरान मात पळयचे पडात, हस्तींक फकत थंयसर चित्रान मात पळयचे पडात, वा हेर मनजातींक तांकां पळोवंक साध्यच ना आसतलें. कित्याक तसलें एक नाश संवसो थंयसर आमकां आमकां थंयसर पळोवंक मेळून आसा. तशें म्हणटा आसतना साबार पोटी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या मुखले पिळगेक थंयसर असल्यो मनजाती वा असल्यो मासल्यो, असलीं रूख झाडां तांणी फकत टीव्हीर मात वा मोबायलार मात पळयचे पडात. आनी मुखल्या पिळगेक अशें जावन नजो म्हणल्या खातीर आनी आमचें परिसर बरें करून दवरिचें म्हणल्या खातीर परिसराची राखण जबाबदारी म्हणलें चिंता मोतीन दवरून पापा फ्रांसिसान लावदातो सी तें आमकां कळीत केल्लें. आनी अशें हर एका वर्सा म्हणल्या बरी वानामो उत्सव म्हणलें पयलीं हांव आचरण करनासलें आनी आतां आचरण करनासात. एका गुंडी काडून थंयसर रूख थंय एक जड लायतात आनी आनी एक वर्सा तेच गुंडयेंत आनी एक जड लायतात. अशें म्हणटा आसतना तीच गुंडी हर एका वर्सा आसची, पूण जड मा दुसरें ताचें पोशण ना तें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमच्या जिवितांत आमकां परिसर जाय, आमकां रूख झाडां जाय. तशें आसतना आमच्या जिवितांत लावदातो सी आमी आचरण करता आसतना आमी हर एक फावटी थंयसर परिसराच्या राखणे थंय आमची जबाबदारी समजूंक आनी ती जतनेन आमी सांबाळूंक पापा फ्रांसीस उलो दित आसता तसो उलो आमी मानून घेवंक प्रयत्न करया. आनी अशें परिसरांत आमची जबाबदारी समजून ती जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या मारी फात्र परिसराच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तसो जीव आमकां आदार दिवनी म्हूण सांगून आमी प्रत्येक तरान आज मागया. परिसर देवान रचलेलें तें कितलें सोबीत आसलें म्हणल्या विशयांत आमकां आमी हर एक फावटी म्हणचें तें गीत आसा, हे देवा मोगाळा तारोका सृश्टी आनी मनशां रचणारा तुजे चर्ची येवंक आशेता. तेंच गीत आमकां आयच्या दिसा एक सूक्त गीत म्हणलें चिंता मोतीन दवरया. तें गीत आतां आमी सांगता गावया. तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पानांक 387 387. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा
मोगाचे अर्गां तुका सदां फावो येर असणारा ये देवा मोगाळा तारुगा सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सशिने भाषेना ये देवा मोगाळा तारुगा सृष्टी आनी मनशार असणारा आमकां सर्वांकी बरें कुटां फावो केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया क्रिस्ती कुटुंबां जल्म घेवचें भाग तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया मेटा मेटांनी तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया सर आवघरांतले आमकां निवारण व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया ह्या पावशिल्ल्या वेळार बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया बरीं भुरगीं बाळां तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया एक घडीभर मौन रावया. देवान आमच्या जिवितांत केल्ले उपकार आमी नियाळया. खंयसर देवान आमकां आपडलां, खंयसर देवान आमकां बरेंपण केलां. एक घडीभर एक वा दोन घडितां आमचे मोती काडया. जावी येता ती ल्हान घडीत वा जावी येता तें व्हड घडीत देवान आमकां आपडलां, आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां. आमच्या मोती काडया. काळजाचे गुंडाये तावन मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया. देवाचे सर उपकार आठोवन देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया. अर्गां दिता तुका सुमया. पानांको 209 209 सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो पावून भरला व्हडा आनंद. अर्गां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दरबार सांडून सोसरा कायरोय देखून अर्गां तुका सोमिया. खुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो पावून भरला व्हडा आनंद. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या काळजा. समय आमी देमी घालुया. सोम्याक आमी अर्गां दिली. सोम्या लागीं आमी बक्षांनी मागलें. सोम्याक आमी आराधन केलें. आतां आमचो वेळ सोम्या लागीं आमची मागणी उबारची. हर एका त्या सवा फाटल्यान आमी मौनपण सांबाळचें. त्या तेसावा खातीर मौनपणी मागचें आनी तें तेसाव आमी सोम्याक समर्पूंचें. आमचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमचें कुटुंबां माया मोगू समाधान सोडदोड आसा जावं दी. खंयसर कुटुंबांनी राग आसा, द्वेश आसा, आगे आसा, समस्या आसात, हे सर्व आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया. जेजू ह्या कुटुंबांचेर आपली आकुळची दिश्ट घालूं, सगळे समस्ये तो परिहार करूं आनी आमी परत मोगान समाधानान जियोंक
जेजू आमकां आदार दिवनी म्हूण सांगून आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या सन्याक जेजू लागीं आमी उबारया. कुटुंबांतल्या भुरग्यांचें पिंतूर आमच्या मोती काडया. आमची भुरगीं इस्कोलाक वेतात, शिकतात, तांकां शिकोवंक बरी मोत. आमच्या युवाजनाचें चित्रण आमच्या मोती काडया. आमचे युवाजन शिकून आसात वा काम करनासात, बरो फुडार तांकां लाभोवन दी. कुटुंबांतल्या वडिलांचें चित्रण आमच्या मोती काडया. कुटुंबाच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जायतो वावर करतात, कश्ट मेळटात, थोडे फावटी आर्थीक अडचणी मेळटा, पुरासन आसा, भलायकी थोडे फावटी बरी आसना जाल्यारय तांचें दिसपट्टें काम तांणी करूंक आसा, दिसपट्टो ग्रास सोडूंक तांणी वावर करूंक आसा. तांकां बरी भलायकी मोतीक समाधान तांकां लाभोवन दी. कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायेस्तांक जेजू लागीं हाडया. तांच्या ह्या जिविताच्या घडये निराशीत आनी जायना जावच्याक जेजूचेर आपलो भरवोसो दवरून मुखार वेचाक सांगात ताची साखरी करतल्यांनी सोंसणिकायेन तांची साखरी करूंक फावो जावन दी म्हूण सांगून ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्या बसोतू जेजू लागीं एक घडीभर मागया. मणिपुरांत क्रिस्तांवांचेर जावचो तो हल्लो, ती हिंसा, ही सर्व आमी जेजू समर्पिया. परत आनी परत अमानवीय घडितां आमकां थंयसर आयकूंक मेळून आसात. साबार जाणां तांची घरदार सांडून पळून गेल्यात. साबार जाणांची घरां नाश जाल्यांत, इगोजो नाश जाल्यात, साबार जाणांचे जीव गेल्यात, साबार जाणां कश्टार आसात, साबार जाणांक तांचे मनशां हक्कांचें उल्लंघन जालां. तशें म्हणटा आसतना असली परिस्थिती आमच्याच क्रिस्ती भावां भयणींक मणिपुरान मेळून आसा. ही सर्व आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया. कोण अशें करतात तांची मनां जेजू उजवाडावन दी. सक्तांची हक्कां राखूंक तशेंच क्रिस्तांवांक भद्रते मेळोवंक जेजू अधिकाऱ्यांचे मनां उजवाड जावन दी म्हूण सांगून मणिपुरान कश्टांच्या आमच्या भोंवडां खातीर आमी मागया. कठीण पावसा द्वारे वारे वादळ आयिल्ल्या आमच्या उत्तर भारताच्या लोकां खातीर आमी मागया. साबार जाणांनी तांच्या जिवितांत कश्ट तांकां मेळून आसात. तांचें घरदार थोड्यांचें नाश जालां. साबारांक तांच्या जिवितांत नश्ट भोगला. ह्या सर्वांक जेजूच्या पांयां तळा हाडया. जेजू तांकां बुजवण लाभोवन दी. बऱ्या मनाच्या मनशां मारिफा तांकां कुमोक लाभोवन दी म्हूण सांगून जेजू लागीं मागया. संवसारभर कश्टांच्या साबार लोकां खातीर आमी मागया. आर्थीक अडचणीन साबार जाणां आसात. जनांगी द्वेशा खातीर साबार जाणां कश्टून आसात. विविध कारणां खातीर साबार जाणांचेर हल्लो जावन आसा. क्रिस्तांवांचेर हल्लो जावन आसा. क्रिस्ती भावार्थ सांडूंक तांकां थंयसर दबाव आसा. ह्या सर्वांक कश्टांच्या लोकांक जेजूच्या पांयां तळा हाडया. मिसांव गांवांत वावुरच्या मिशनरीक आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया. देवाचे उतार परगट करता आसतना थंयसर धैर्यान तांणी परगट करूंक, कश्टान वरांक भियेनासतना सोंसणिकायेन तांणी चलोवंक सांगात आस. जेजूच्या बळान तांकां दिलें मिसांव जारी करूंक जेजू तांकां प्रेरण दिवनी म्हूण सांगून तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या मोतींत कसले इरादे आसात, कसले इरादे घेवन आमी हांगासर आयिल्ले ते जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमचे खातीर मागा म्हूण साबार जाणांनी सांगलां. हांव आज मुडीपूक आराधनाक वेता म्हणटा आसतना म्हजे लागीं साबार जाणांनी मागोवंक सांगलां. ह्या तेसावां खातीर माग म्हूण म्हजे लागीं सांगलां. तुमचे लागीं सांगलां जावेत ती सर तेसावां आमच्या मोतीक आमी हाडया. कोणें आमकां मागोवंक सांगलां
ते सर्व त्या सावा आमच्या मोती काडया जेजूच्या पांयां दळा दवरया हर एकल्या तांच्यो गरजो आसात जेजू त्यो गरजो जाणा तांकां बरेंपण जेजू लाभो न्ही म्हूण सांगून जेजू लागीं मागया. जेजू लागीं आमच्यो गरजो आमी दवरल्यो. जेजू कितें आमच्या जिवितांत बरें तें जाणा तें तो आमकां फावो करता म्हणल्यार बरो भशेन आमी जियेवया. जेजूचें बेसांव आमकां हर एकल्याक जाय. हें बेसांव आमचेर पडोवन न्ही म्हूण आशेवया. हें बेसांव आमचेर मागया आमच्या भुरग्यां बाळांचेर कुटुंबाच्या सान्यांचेर आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आमच्या राष्ट्राचेर समाजाचेर आनी आख्खे पवित्र सभेचेर जेजूचें बेसांव मागया आनी हें बेसांव घेवंक आमी आयतीं जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. हे देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सर्वने सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत साबार नियमां आमी पाळटा सरकाराची नियमां सांगाता पवित्र सभेची नियमां आमी पाळटा ही नियमां आमी आसा तशीं पाळची वा ती आसात म्हणल्या खातीर पाळची न्हय बगर ह्या नियमां मारिफात्र आमी दया माया शिकाजे सांगाताच देवाक आनी पाल्याक लागीं सराजे असो संदेश आमकां आज मेळटा आसतना दिसपट्ट्या जिवितांत दयाळायेच्या स्पिरितान आनी मोगाच्या स्पिरितान ही नियमां पाळूंक देव आमकां आदार दिवनी म्हूण सांगून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया नितळ काळजा मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संकवार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळे गायाचे जिणे जियोवन तुजे परजे देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळे गायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप मैजेन आनी आरोनान ही सर्व आजापां फाराव्या मुखार केलीं पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें देखून ताणें इस्रायेलीतांक आपल्या देशांतलीं वसोंक सोडलें ना इजिप्तांत सर्वेस्परान मैजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एक गारण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जाय जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एक लोक कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली दादली आनी एका वर्साची बोकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंशेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जिवेशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन
ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दरवंतच्या दोनी कांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी तें खावंक जाय. जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे न्हय. बागार सगळी शेळी तिची तकली पांय आनी आनकिटी वेगळी करिनासता उजार बाजून तिचे मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हे. देवाचे उडपकार. श्लोक. सडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक. सडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर तुजे साकरणेचो पूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. सडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. सडवण एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. मुझे बकरे मुजो थाळो आयकता. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी एक दीस सब्बाता दिसा जेजू गोवाच्या शेतांमदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं
खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले नांतवे. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजाक साबत असो विशय मोडटा तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हळां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास व्हरचो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करचे नात, तर मनशा पोतू साबत असो धनी. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. तो एक भुरगो, ताचें एकच मोगाचें बहीण, दोगांय एका मोटकूर घरांत आसलीं. आवय बापूय पयलेंच देवादेन जाल्लीं आनी हो भुरगो आपल्या ल्हान भयणी खातीर काम करतालो. ताचें काम थंयसर खंय वाटेर वेता आसतना कारां मेळटात वा दुसरी वेहिकलां मेळटात, ताचे आरशे पुसचे आनी अशें त्या आरशे पुसलेल्या मारिफात्र कितें ताका दितात लोक तें घेवचें आनी दनपारां आपल्या भयणीक इल्लेशें काणण दिवचें आनी आपणें खावचें. रातीच्या वेळार तशेंच अशें सदां न्हीद म्हणल्या बरी तांची दिनचर्या आसली. एक दीस सकाळीं जावन ताणें काम करूंक प्रयत्न केलें तरी खंयचीय वेहिकलां ताका रावोंक नात आनी अशें कांयच ताका मेळोंक ना. दनपार जालो, 12 जालीं वरां, ताका ताच्या भयणीचो उगडास आयलो. आपणाची भयण आतां कांय बुकेवन आसा कोण ना, कांय रडून आसा कोण ना म्हूण ताणें चिंतलें. आनी 1 वर जालें जाल्यार कोणी वेहिकलां थंयसर ताका रावोवन कांयच तांणी कांय दिवंक ना. आनी ह्या वेळार ताणें चिंतलें आतां कितें करचें, म्हजें भयण तें बुकेवन आसा. देखून ताणें थंयसर पळयत आसतना थंयसर एक ताका बेकरी दिसली आनी बेकरीक तो रिकलो आनी बेकरीक घेवन ताणें थंयसर आपणाक एक उंडो दी म्हूण सांगून त्या बेकरीवाल्या लागीं विचारलें. बेकरीवाल्यान ताका पळयत आसतना हो दुबळो व्यक्ती, हाचे लागीं कांयच पयशे नात म्हूण ताका कळलें आनी ताणें म्हळें, तुका दिवंक जायना, पयशे आसल्यार मात्र तुका हांव उंडो दितां. आनी तो म्हणलो, म्हजे लागीं पयशे नात पूण म्हाका काम मेळटा आनी काम मेळ्ळ्या उपरांत कितें पयशे आहात, सांजे भितर तुका हांव पयशे हाडून दितां. बेकरीवाल्यान आयकोंक वचूना, पयशे दिल्यार मात तुका हांव उंडो दितां म्हूण ताणें म्हळें आनी उंडो ताणें सायडीक दवरलो. आनी असो आईन वेळ म्हूण चिंतून त्या भुरग्यान तो उंडो घेतलो आनी धांवलो. धांवता आसतना बेकरीवाल्यान व्हडल्यान बोब मारली आनी 6-12 जाण थंयसर कूट जाले आनी त्या भुरग्याक धांवोवन व्हरून गेले. धांवोवन व्हरता आसतना भुरगो खंय धांवतलो. इल्ल्या मुखार गेल्या वेळार त्या भुरग्याक थंयसर उंड्या समेत तांणी धरलो. आनी ह्या वेळार तो त्या गांवचो एकलो म्हणलो, अरे आमच्या गांवांत एक रिवाज आसा, आमच्या गांवांत एक नियम आसा. ते नियम काले म्हळ्यार कोणी कितेंय वस्तू चोरून धांवत जाल्यार ताका बेतान 20 मार मारिजे, ताका बेतान 20 मार मारिजे. आनी हो भुरगो रडोन म्हणलो, हांवें चोरूंक म्हज्या मतीन नातलेंच, म्हजी भयण ती एकलीच आसा, ती बुकेवन आसा, देखून हांवें थंयसान उंडो काडून व्हेलो. म्हाका बक्षिया, म्हाका मार मारी नाकात, म्हाका फाल्यां काम करून जावचें ना. हांव काम करनातल्यार म्हज्या भयणीक कोण पोसता, आमच्या पोटाची भूक कोण थांबयता. ताणें बोबाड घाली जाल्यार तो व्यक्ती आयकलो ना. तो म्हणलो, ना, आमचे नियम अशे आसा, कोण चोरता ताका 20 बेतांचे मार दिजे. आनी एकल्यान बेत हाडलेंच आनी त्या भुरग्याक ताणें त्या व्यक्तीन बेतांनी 20 मार मारले. भुरगो थंयसर दुखीन वळलो थंयच पडलो आनी ह्या व्यक्तीन तो उंडो काडलो आनी बेकरीवाल्या दिलो आनी चलतच रावले. जेजू क्रिस्तांत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नियमां हर एका समाजींत आसात आनी हर एका समाजीक गरज आसात. कित्याक म्हळ्यार नियम आसल्यार मात्र थंयसर समाज बऱ्या रितीन मुखार वता. पूण नियमूच सगळीं, नियमा प्रमाणेच चलाचे. नियम आमी थोडे फावटी ते एक इंटरप्रेट करचें रीत थोडे फावटी सारकी लागना. नियम आसाचे पूण नियमां आसता आसतना दयाळाय दाखोवंक आमकां कळाचे, तेन्ना मात्र त्या नियमाक एक अर्थ येता. असलो संदेश आमकां आयचे सुवार्तेंत आयको मेळ्ळें. थंयसर जेजूचे शिश्य साबात दिसा तांकां भूक लागलेल्या वेळार थंयसर गंवांच्यो कणश्यो काडून थंयसर खाता आसतना थंयसर फारिजेव म्हणटात, तुजे शिश्य कित्या खातीर साबात दिसा करूंक आडवारलेले कित्याक करतात.
आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सारकी जाप दिता आनी अशें थंयसर नियमां आसात पूण नियमां कित्याक खातीर दिल्यात म्हूण सांगून जेजू तांकां कळयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या प्रमाणे थंयसर पास्काचें जेवण जेवता आसतना कसले नियमां पाळिजे म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळ्ळें. शेळी तालास करिजे, शेळी कशी आसाजे आनी कुटाम कशें आसाजे, उपरांत कितें करिजे, शेळयेचे रगत कितें करिजे, ह्या भशेन सगळो सविस्तर विवर आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळें. म्हज्या भाव भयणीनो, हर एका इस्कॉलाक नियम आसात. नियमां नासल्यार आमची भुरगीं खंय आसती आसलीं. इस्कॉलाक वेचें थंय जावन तुका जाय जाल्यार बरी करियत म्हळ्यार आमची भुरगीं ती इस्कॉलांत आसची ना आसची, ती कांय भायर कांय फिल्मां वेची आसती जावीत, वा आमचे युवा जण थंयसर कॉलेजींत आसचे ना आसले जावीत. तूं केदाळे ये, तुका खंयची क्लास जाय त्या क्लासीक बस, उपरांतले क्लास चक्कर मारन तूं खंयसरी वच. तशें म्हणलें नियमां नासलेलें एक इस्कॉल आसलें जाल्यार वा कॉलेज आसली जाल्यार थंयसर आमी जाणाव कसली एक परिस्थिती आमच्या शिक्षण संस्थांनी आसची म्हणलें आमच्या मतीक येता. पूण नियमां जायचे, नियमां गरजेची. नियमां आसलेल्या मारिफात मात थंयसर शिस्त आसा आनी शिस्त शिकायचें जाल्यार भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी थंयसर नियमां गरजेची आसात. पूण नियमां आमी पाळटा आसतना ती आमी इल्लीशी मोगान इल्लीशी दयाळायेन पाळिजे म्हूण सांगून जेजू आमकां आज कळयता. दोन नियमां आमकां पळोवंक मेळटात, एक देवाची नियमां आनी एक मनशाची नियमां. देवान केल्ली नियमां आमी जाणाव, देवान दिल्ले 10 उपादेश आमी जाणाव. ते उपादेश आमी पाळिजे आसता, कित्याक म्हळ्यार देवान ती नियमां दिल्यांत ती सारकी चिंतून मोगान, देवाच्या मोगान भरून आनी पेल्याच्या मोगान भरून तसली नियमां देवान आमकां दिल्या. देखून ती नियमां आमी आमच्या जिवितांत पाळिजे. पूण थोडे फावटी मनशान केल्ली नियमां थोडे फावटी ती पाळूंक आमकां कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार मनशाची नियमां देवाच्या नियमा प्रमाणे, देवाच्या मती प्रमाणे थंयसर ती नात ती आमकां पळोवंक मेळटा. दाखल्याक आमी घेवचें जाल्यार आमच्याच देशांत कितलीं नियमां आसात, आमच्याच राज्यांत कितलीं नियमां आसात. पूण ही थोडी नियमां थोडे फावटी आमकां अल्पसंख्याकांक सकला घालतात वा आमच्या विरोध ती वेतात, मनशां हक्कां विरोध वेतात. पूण आमी पाळिजे म्हूण सांगून सरकार आमचे दबाव घालता. तशें म्हळ्यार कसलो एक विपर्यास आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. पूण देवान दिल्ली नियमां हर एक ती आमी पाळूंक आसात. मनशान दिल्ली नियमां आमी पाळची कित्याक खातीर ना त्या शिक्षा मेळटा म्हणल्या खातीर मात पाळची. पूण थोडे फावटी तसल्या नियमांत मोग म्हणलो ना, दया म्हणली ना, फकत नियमां आमी जस्ट लिगलिस्टीक जावं पावता म्हूण आमी सांगयत. जेजून नियमां पाळ्ळी. जेजू म्हणटा हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक आयला म्हूण तुमी चिंतनाकात. हांव रद्द करूंक न्हय, बगार हांव संपूर्ण करूंक आयला. देखून कोण एकलो नियमां पाळटा आनी एकल्याक पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजान व्हरतो म्हूण लेखतले. आनी जो कोण नियमां पाळिना वा मोडता आनी एकल्या मोडून शिकयता ताका सर्गींच्या राजान कनिश्ट म्हूण लेखतले. आनी जेजू नियमां पाळ्ळी. पूण जेजूचेर एक अपवाद आसलो, अफराद आसलो. कसलो अफराद? तो नियमां पाळिना, मैजेचे नियमशास्त्र पाळिना, तोय पाळिना, हेरांकी पाळनाका म्हूण सांगता वा पाळूंक सोडिना. ताका आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर देवाळाचो कायदो तो स्पश्ट करता. सांगात साबाताचे दीस तो स्पश्ट करता आनी अशें थोडी नियमां तो पाळिना. असले एक अपवाद जेजूचेर आसलो. पूण जेजू थंयसर स्पश्ट करता हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक न्हय, बगार हांव संपूर्ण करूंक आयला. पूण संपूर्ण ताणें कशें केलें? ताणें म्हणलें आसा नियमशास्त्रांत अशें बरयल्लें आसा, तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करिजे, दुस्मानाचो द्वेश करिजे. पूण हांव म्हणटा पेल्याचो मोग करता आसतना दुस्मानाचोय मोग कर, तुमकां दगदी दिल्या पासून माग. आदी थंयसर नियमशास्त्रांत बरयल्लें आसा दोळ्यांक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव म्हणटा तुमी फारीकपण घेवचेंच न्हय, एकामेका मोगान सुदारसिया. असलो एक मोगाचो अर्थ जेजू नियमांक दिलो आनी अशें नियमशास्त्र थंयसर ताणें पाळ्ळें. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां नियम आसात, आमच्या समाजाचे नियम आमकां आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या राष्ट्राचे नागरीक, आमी सर्गीचे नागरीक जाल्ल्यान देवाची नियमां आमकां आसात. पूण आमी नियमां पाळटा. नियमां पाळटा आसतना कसलो मनोभाव दोन पाळटा? आयताराचे मीस कायद्याचे मीस, आमी मिसाक हजर जाता. पूण जर आयताराचे मीस कायद्याचे न्हय, तुमी येता जाल्यार येत, नातल्यार घरा बसयेत म्हूण सांगून जर नियमांत इल्ली सडिलाय दाखयली जाल्यार कितलीं जाणां आमची मिसाच्या बलिदानां हजर जातात कळीत ना आमकां. पूण आमी नियमां पाळटा आसतना त्या नियमां फाटलो अर्थ पाळिजे. देवान थंयसर 6 दीस वावर केलो, 7व्या दिसा विशव घेतलो. तो दीस ताणें बेसांवान भरलो. आमकां तो 7वो दीस आयतारा क्रिस्तांवांक देवाचो दीस. सांगात जेजू पुना जिवन जाल्लो दीस. तशें म्हणटा आसतना तसलो अर्थ आमी घेता
तसले मनोभावान आमी येता जाल्यार आमी खरेंच मिसाचें बलिदान भेटोवचें तें अर्था बरी जाता तें नियम पाळचें तो कायदो पाळचो अर्था बरी जाता आनी असली हेर नियमां आमी जर पाळटा जाल्यार आमी ती मोगान आनी दयाळायेन पाळूंक आसा तसलो संदेश आमकां आज मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत तशेंच करूंक प्रत्येक तरान मोगान आनी दयाळाच्या स्पिरितान आमकां मेळ्ळे कायदे देवाचे उपादेश पवित्र सभेचे नियम सांगत आस आमच्या परिसराची वा आमच्या राष्ट्राची नियमां पाळूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवावंत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या पवित्र आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सश्टीच्या रसणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजू जेवासान कतकतीन मोगान भेटयल्ले मागणी आनी कालतेपणाचे सादेन जिवीत तुका भोव मानवाले. हे शेगून आमच्या काळजांत वाडय नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सरभोतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू जेवाजा बसून आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलो. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णून जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्ने बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता.
बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपली आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पावरता सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे वरन आमी समर्पता तुझे गुण जीवन आमी करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो बरोवन मेल्यान ते आमच्या आबावणीचे एकाकुळत कर तांकां तुजे सगळे मेल्यान समेस्तान तुजें पद जळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माया सांगाती भगवन जुजे तुजो पती भगवन धर्मदोत भगवन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जाग्रस्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी तुमी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. देवा आमच्या सर्गीचे बापा या बागी दिसा तुज्या पोण्या पाळो दिन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणां दादोस्ती केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी शेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजां सडय आनी सांज देवासाच्या फळजडी शिकोवण आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी काबार परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. तकली बघावन देवाचे आशिर्वाद जोडात. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवचन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जेनी बऱ्या करण्यांनी सुफळू करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन.
बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोपकार. मुखाळ बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र तळार सांजो जेवास बाबा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मनादीक बाप आशिशी रेबेलो आनी म्हज्या नांवान उपकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप ग्रेशन अल्वारीस प्रस्तुत कुप्पे पदाव विर्गजीचे विगार ताका तुमी तुमच्या घरांनी राखणो आयल्यार खंडीत जावन राखण्यांत ताका पळयल्या म्हूण हांव चिंता. राखण्यार ताचे एक कॉलम आसा, थंयसर ताचो फोटो तुमकां पळोवंक मेळटा आनी आज ते हांगासर आमकां रूपरूपी दिसतात. मुखार सतत आमचे मुखार आसात. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन मोगाळ्या जापापोवन तुमी चलोवन व्हेलां. आराधना मुखांत जेजू सवें संगत पोवन दिलें. मिसांनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्ती पोवनाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पुनशेताच्या दिरोक्तर मनादी आशिशी रेबेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मुखल्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. फादर तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमक दिल्ल्या फरंगी पेटे कोवंतेची याजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मानदीक दिपाक तुमकां देव बरें करूं. कंदराचें मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देखून बसया मुगाळ बाबा भयणीनो, झुजवाजाचेर पातयणी दवरून सबारांनी मेला मुखांत्र वॉट्सॅपा मुखांत्र बरेपण मागोवंक बरेपण मेळ्ळें तिडसूंक तांणी वापरलें आसता. हांगासर सबारांनी दिल्ली तांच्या काळजाच्या यात्रेक झुजवाजा मुखांत्र देवाक पावच्याक तें सगळें हांगासर आरोवन तुमच्या मुखार हांगासर ताच्याच पांयांतळी दवरता आसतना कितें तुमी झुजवाजाचेर पातयेवन ह्या सगळ्या हप्त्यांत आनी हांगासर दिल्ली ते सावा ही सर्व झुजवाज आमकां हर एकल्याक आमच्या गरजेक जावचे बरी आमकां फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान हें सर्व हांव ताकाच भेटोवन दिता. हांगासर आयिल्लीं अर्गां नाकाची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या कर्गां दिल्यांत अनवरां तावन राखून व्हेल्ल्याक झुजवाज बापाक अर्गां पाठयता. पांयांच्या खिळे गूण जावच्याक मागल्लें खिळे गूण जाल्ल्या अर्गां दिल्यांत बोरवेलांत उदक मेळोवंक मागलें आनी बोरवेल कोंडली उदक बरें मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. कुवेटांत 8 वर्सां काम करनासलेल्या स्त्रियेचो सांबाळ चडल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. बिझनेस बऱ्यान चलोवन आसा ह्या खातीर अर्गां दिल्यांत. बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. ते सावा गांवांत तशें परगांवांत बरें काम मेळोवंक 7 जाणांक. डेंग्यू तापा वरवीं सुरू जाल्लें बे आनी तकली गुणी उणी जावंक. जाग्यांत न्हीद मेळोवंक. कुटुंबांत संतोश समाधान बरेंपण राज करूंक. रीण फारीक करूंक तांक 6 जाणांक. कोरेचें काम बऱ्या तरान चलोवंक. जागो घर बऱ्या मोलाक सेल जावंक 4गांक. माट मंत्रा ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯಲು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲು ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ವೀಸಾ
दयापाल इसलू. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात 7 जाणां. बरी सैरीक लागून काजाराचे भाग लाभच्याक 13 जाणांक. कॅन्सर पिडा गूण जावंक 7 जाणांक. नवें घर बांदूंक साध्य जावंक 6 जाणांक. अबुधाबी हेल्थ ऑथॉरिटीचे नर्सिंग एग्जाम पास जावंक. पेंकाट पाट पांयांची गांठी बावळो हात दूख हाताची गांठी दूख गूण जावंक. एकल्याची जीब समा परतना ताका समा जावंक. कामाराच्या एकल्यान आवय बापायक फोन करून खर्चाक पयशे धाडच्याक. एकल्याक इस्रायलाचे विजा येवंक. हात पाय मुयेवचे गूण जावंक. BP शुगर तकली गोळ उणी जावंक 8 जाणांक. भुरग्यान मोबायलांतल्यान पयस रावन सांगिल्लें आयकूंक तेगांक. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकले मोतीन दवरूंक 12 जाणांक. समा वाट नातलो जागो सेल जावंक मागोन आसात. कान फडाफड गोमटी दूख गूण जावंक. एका तरणाट्याचो पासपोर्ट हाताक मेळोवन ताणें बेगीनच गांवांक येवंक. बँकांतलें भांगार सोडूंक रीण फारीक जावंक. बरी भलायकी मेळोवंक मागला 8 जाणांनी. पप्पा मम्मीक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी मागला. घरचें काम बऱ्यान जावंक आनी कुमोक मेळोवंक. एकल्याक सौदींत ड्रायव्हिंग लायसन्स जावंक. कामांत समाधान मेळोवंक. डिलिव्हरी बऱ्यान नॉर्मल जावंक मागता. थायरॉयड पिडेतावन गूण जावंक. बरें शिकून सेमिस्टरांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक. ल्हान भुरग्यांनी बरें करून शिकून शिकल्लें मतीन दवरूंक 12 जाणांनी. ल्हान भुरग्यांनी बरें करून उलोवंक घरचीं मागतात. OET एग्जाम बरयल्ल्या ताका बरें रिजल्ट तशें बरें काम मेळोवंक. दुवेची तकली फटाफट गूण जावन ताका जियोंक आदार मेळोवंक. गव्हर्मेंट नर्सिंग सीट मेळोवंक 5 जाणांक. रीण जावन दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 4गांक. एका स्त्रियेची गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक. माय सुने मदलो मनस्ताप पयस जावन मोगान जियोंक. आस्पत्रेंत गंभीर स्थितींत आसच्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक. परगांवांत CV दिल्ली इंटरव्यू पास जावंक मागता. 7 वर्साच्या भुरग्याक दोळे कर्जूंचे गूण जावंक. बेंगळूर एअरपोर्टांत आशिल्ल्याक भायल्या गांवची विजा मेळोवंक. जर्मनींत शिकून आशिल्लें बरें करून शिकून एग्जामांत पास जावन बऱ्या भलायकेन आसूंक घरचीं मागतात. 1 वर्स 4 म्हयन्याच्या भुरग्याक जावची शेळ गूण जावंक. गॅस्ट्रीक पांय हुलोप बावळ्याचे शीर दूख गूण जावंक. जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच जावंक. एका तरणाट्यान हर एक आयतारा मिसाक येवंक. जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी केल्ल्या कोर्ट केसींतावन आनी करच्या दोशीतावन सुटका मेळोवन तांकां मेळोवंक आसचो जागो मेळोवंक. दोळ्याची एलर्जी खर्जूंची संपूर्ण गूण जावंक. फिनलँड प्रोसिजरा सवें एकल्याक बेगीन बरें काम जावंक. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक मागतात. कॅनडा पावल्ल्या कुटुंबांक बेगीन तांचे PR मेळोवंक. दुबयान चलोवन आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान मुखार वचूंक. उडासाची सखत फाटी मेळोवंक. ल्हान भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक. आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक. दुबय आशिल्लें बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक. वणीयेक आनी तिच्या धुवेक बरी भलायकी मेळोवंक. बेंगळूर वस्तीकरणाच्या कुटुंबाक बिझनेस तशें कुटुंबांत तशें प्रॉब्लम सॉल्व जावंक. आशिल्ले व्हेकल बऱ्या रेटीक सेल जावन नवी टॅक्सी कार काडूंक. उस्मड शेळ एलर्जी गूण जावंक. सोरेसीस पिडे वरवीं सुटका लाभोवंक. उतर प्रायर आशिल्ल्या एका स्त्रियेक बरेंपण लाभोवंक. तिची जतन घेतल्यांक बरेंपण मेळोवंक. एकल्याचें पोटदूख आनी हुलोप उणें जावंक. बॉम्बे आशिल्ल्या एकल्याक गँग्रीन जाला तें सर्जरी नासतना गूण जावंक मागता. मलगड्यांतल्यान मेळिल्ली आस्त बऱ्या मोलाक विकून वचूंक. घरांत सुरक्षितायेन जियोंक फावो जावंक. ह्या तेसावां खातीर आनी आमच्याय वैयक्तीक तेसावांनी कितें आमी आशेवन हांगासर मागला आनी हप्त्या मोदें हांगासर भेट दिवच्या हर एकल्याच्या काळजाचे अत्रेक जुजेवाज बाप देवाथान मागून दिवन दी. आनी ह्या पुणथळार विविध रितीची सेवा दिवच्या बरें मन दाखोवच्या दान दिवच्या हांगासर आराधना चलोवन वरच्या कुमसरान सांगातपण दिवच्या बरेंपण आशेवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत तांच्या वैयक्तीक जिणेंत
बरेपणाचें देणें फावो करून दी म्हणून आमी सर्वां दिंबी घालया आनी एकामेका खातीर हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक आमी कितें मागून आसा तें आमकां मेळटा म्हणल्यार त्या पातयेन आमी वांटो घेवया कित्याक दिंबयेर पडोवन मागल्लें जुजवाज फावो करता आनी जुजवाजान केल्लें तेंचें निमाणें ताका लगाड काडटात म्हणून थंयसर ताका बगता आसतना तो दिंबयेर पडटा आनी थंयसर दिंबये घाल्लो तो जागो आनी ताणें दवरलो तो हातान धरले ताचे बेतकाटी त्या तिनूय जाग्यांनी जर तर त्या खडपा तोंडबुराक जावन उदक उसळ्ळें दिंबयेर पडोवन आमी मागल्लें आमचें मागणें सर्गींचें बागील आपटातलें आनी एकामेका खातीर आमी मागता आसतना हें बरेंपण आमकां हर एकल्याक मेळटलें आनी ह्या सुवातेर रांदपाच्या सेवे मुखांत्र आमचे मुडीप फिरगजगार रांदून आसात रांदचें सुलभायचें न्ही तरीकी मोगाचे सेवे रुपी तें करतात हर एकल्याक बरेंपण मेळटा आनी मेळोवन दी म्हणून मतीन धरया हात वयर घाल आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगेवंते मरिये देवाचे मे आम पाप्यां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसो रे तसो आनी सदां सर्वता आमेन कश्टांक वळख जाल्ल्या परच्या दिसा महाराष्ट्रांत थंयसर गुडो कोसलोवन कितलेशे जण मेल्यात कितलेशीं कुटुंबां मातयेंत बुडल्यात मणिपुरांत फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतावन कश्टांक वळख जाल्ल्यांक आनी ह्या फाटल्या दिसांनी टीव्हीचेर माध्यमाचेर आमी आयकून आसा लिपोवन आशिल्ली गजाल सगळ्या संवसाराक कळीत जावन हर एका मनशाक ताचो गौरव नितीन जियोवचें भाग आनी स्वतंत्रतेर ह्या देशांत वस्ती करचें आनी सांगाताच प्रकृतीन आमकां दिला प्रकृतीक आमी पाटी दिवचें ही आमची जबाबदारी म्हणलें समजून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया आनी एकामेका खातीर मागोवंक कुडास दवरया हे नोवेन हांगासर चलता आसतना बगेबोन जुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारका देवा पवित्र आत्म्या सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेणावलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापयच्या देवास्पनान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी काळेची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकांत दगदवणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वास बापा मरिये माये सुसेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वयच्या कथोलीक बोबार जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले नोवेनाचे मागणे
हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन जावन देवाची बेसामां आमकां मांडीत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श वेसलेली वाट आमच्या क्रिस्तीजीनी मेल पंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे दावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी दोस मोग हजारो लोकां वांशाक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगलयलेल्या चडशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा चडशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासां जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर देवाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलाय आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्यांक थंय पळयोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोसो केलोय सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दीश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या कडेन ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदीस आमकां पयस वचूंक सोडिनाका दुस्मनांच्या सर पासांत हांव आमकां राखून व्हर बाबार्था गाडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलूंक मरियमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी भयणा उपरांत तुजे सवे देवाच्या सगळींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर आमेन आमच्या पिढे स्वभाव बनी उडास काडया तांचे खातीर आमी मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार आनी रस्ता सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थोया सर्गीच्या बापा विभितरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणी सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मरणान जायती आजाबां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं प्रार्थोया आज सांज देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन वेता तसो देव आपल्या आशिर्वादान तुमकां भरूं आमेन सांजुजे वासाच्या विनवणे सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताचे देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलून तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळूं आमेन सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावूं आमेन आनी त्याच सोडवून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवय सदां आसूं आमेन
देवास बापा आम्हा पासत निधी कर बगीन कुर्सी निवारा देवा आमचे आमचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन